नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या हॅलो करिअर ह्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. 8-10 दिवसा पहिलीच प्रिलिमची एक्झाम झाल्या 10वीची आणि सगळ्यांची परीक्षेची तयारी, अभ्यासाची तयारी अंतिम टप्प्यात असा आणि ह्या अंतिम टप्प्यात आपल्या अभ्यासाक नेमकी दिशा मेळची किंबहुना आपल्या अभ्यासाचो रोग जो आसा तो अधिक धारदार जावचो ह्या खातीर ह्या दुसऱ्या सेगमेंटाची रचना केल्या आणि ह्या सेगमेंटा भितर जे 10वीचे विषय आसा ते सायन्स जावं, गणित जावं, इंग्लीश जावं, हे वेगवेगळ्या विशयाक ते तज्ञ मनशांक आमी हांगा आपयतले आणि त्यांच्या कडल्यान त्या विशया संदर्भात जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आयचो विषय आसा इंग्रजी आणि ह्या विशयार मार्गदर्शन करपाक श्री भगवती हायस्कुलाचे टीचर सर प्रदीप सावंत आमचे कडेन आयले आसा. सर, स्वागत तुमच्या ह्या कार्यावळीत. सर, म्हाका दिसता इंग्लीश हो असो एकमेव विषय म्हणजे 10वे उपरांत प्रत्येक जाण वेगवेगळ्या स्ट्रिमीन वता आणि त्या स्ट्रिमीचे ताका वेगवेगळे सब्जेक्ट असतात. पण इंग्लीश म्हाका दिसता असो एकमेव विषय आसा की जो सगळ्यांक लागू पडटा, म्हणजे तो सायन्सीक सगळ्या स्ट्रिमींतल्या भुरग्यांक. तेन्ना हो विशय पक्को आसप किंवा हाचेर बरी हुकमत आसप ही सामकी गरजेची. तेन्ना हे 10वेचो आमी जेन्ना क्वेश्चन पेपर पळयता किंवा एक्झाम म्हणटा तेन्ना ह्या 10वेच्या क्वेश्चन पेपराचो एक पॅटर्न आसतलो जो सगळ्या पेपरान आसता, तो कसो आसता? नाही, डिझायन जो पॅटर्न जो आसा की ना तो क्लास 10th खातीर जो गोवा बोर्डान दिला न्ही ताका तो 2.5 वरांचो पेपर आसता आणि 80 मार्काचो आसता आणि तातूंत कितें आसा, एक वेटेज दिल्ली आसा. 3 गोष्टींचेर भर दिला तांच्यांनी: नॉलेज, अंडरस्टँडींग आणि ऍप्लिकेशन आणि स्कील अशें आसा. नॉलेज हो 24 मार्काचो आसता, अंडरस्टँडींग हो 30 मार्काचो आसता आणि ऍप्लिकेशन आणि स्कील हे 26 मार्काचे आसता. टोटल 80 मार्काचो पेपर आसता तो. आता वेटेज जे कंटेंटाक दिल्ले आसता न्ही त्याच्यात सेक्शनां केल्यात तांच्यांनी ABCD. ए सेक्शन जो आसा तो रिडींग सेक्शन आसा आणि रिडींग सेक्शनान 3 प्रकारचे पॅसेज दिसतात. पॅसेज 1 6 मार्काचो, पॅसेज 2 5 मार्काचो आणि पॅसेज 3 आहा न्ही तो परत 5 मार्काचो. असो 16 मार्काचो सेक्शन ए आसता. ह्या पॅसेज रिडींग दितात पळय ते अंडरस्टँडींग कितलें जालां भुरगे कशें आन्सर करूं शकता क्वेश्चन दिलात ते तांचेर टेस्टींग केलें जाता आनी म्हणून ते पॅसेज दिल्ले आसा. सो पयलो पॅसेज आसता तो व्हेरी सिंपल आसता, दुसरो फ्लो चार्ट आसता आणि तिसरो आसता तो रिफ्लेक्टीव पॅसेज आसता. आणि अशा प्रकारे 3 पॅसेज आसता आणि भुरग्यांच्या कडल्यान प्रॅक्टीस करून घेतलेली आसता टिचरांनी. असो हो सेक्शन. आतां सेक्शन बी पळोवया आमी. सेक्शन बी हो टेक्स्ट आणि सप्लिमेंटरी रिडींग म्हणजे पाठ्यपुस्तक म्हणजे कशें ते अवांतर रिडींग भुरग्यांचें जायना म्हणून सप्लिमेंटरी रिडर हो स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर लायला जेणे करून भुरग्यांचें वाचन जावचें, भुरग्यांनी वाचल्या उपरांत टिचरांनी ताचेर प्रश्न काडचे आणि भुरग्यांक कितलें तें आकलन जालां, कितलें समजलां हें पळोवपा खातीर तें मुद्दम रिडींग दिलां. म्हणजे हाचो अर्थ ते टिचरान शिकोवप अपेक्षीत ना एक्चुअली. पण सहसा पळोवपाक गेल्यार न्ही सगळ्या स्कुलांनी हे 10 लेसन आसात सप्लिमेंटरी रिडांतले ते शिकयतात तांकां जेणे करून तांकां इजी वतलें, समजतलें म्हणून शिकयतात ते असो. आतां प्रोज जो आसा की ना, प्रोज हा तो 18 मार्काचो, तातूंत सगळे लेसन येतात. ओके. पोएट्री हा ते 8 मार्काचे आसता आणि सप्लिमेंटरी रिडर फक्त 6 मार्काचो. टोटल 32 मार्क्साचो असो हो सेक्शन बी आसता. आणि आतां सेक्शन बीचे जर आमी पळयलें न्ही, आतां म्हाका भुरग्यांक सांगूंक दिसता की आमची जे विलेज लेवलची भुरगीं असतात किंवा म्हणजे त्या वाठारांतली जी भुरगीं असतात एकदम इंग्लीश म्हणटो एकदम तांच्या भितर एक फियर आसता. ते फियर वचूंक जाय तांचें आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसता की ह्या भुरग्यांनी खंय कॉन्सन्ट्रेट करचें. आतां लास्ट मोमेंटार कितें जाता ते कन्फ्यूज जातात. कितें स्टडी करपाचें, हें स्टडी करपाचें काय तें स्टडी करपाचें, सगळें लेसन स्टडी करपाचें काय खंय कॉन्सन्ट्रेशन करपाचें कळना तांकां. तर म्हाका एक त्या भुरग्यांक सांगून दिसता की काही लेसन जे आसात जशे इंग्लीश फर्स्ट लँग्वेजचे 8, 9, 10, 11 आणि 5 आणि 6 हे व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन आसतात आतां एग्जाम आन्सर करता. तशें पळोवपाक गेल्यार एंटायर पोर्शन इम्पॉर्टंट आसा ताका. तातूंत लेसन 8 जो आसा तो मिजबिल द ऑटर आसा. लेसन 9 जो आसा तो मॅडम रायड्स द बस. लेसन 10 जो आसा द सर्मन एट बनारस. 11 आसा तो प्रपोजल आणि लेसन 5 जो आसा तो 100 ड्रेसीस पार्ट 1 आनी पार्ट 2 अशे हे लेसन्स आसात न्ही हाजेर कॉन्सन्ट्रेशन करता. कित्याक जे आतां भुरग्यांनी सुद्दां
पेपर प्रिलिमचो पळयलो न्ही जाल्यार बेस्ड ऑन दीस तेजेरूच आयिल्ले आसा. अशें न्हय की पयले 7 लेसन येवचे ना अशें, तेतूंतलेय आसा. ते फर्स्ट टर्माक असल्या कारण तांची स्टडी जाल्ली आसता. सर सेकंड आणि टर्माक आमचे इंटरनल असेसमेंट असल्या कारणान 20-20 मार्क खातीर तातूंत जाल्ली आसता तांची स्टडी न्ही. बरोबर. सो हांगाच चड त्या भुरग्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करचें. आतां पोयमी म्हटले तर पोयम आतां आहात न्ही ते पोयमीक ठरावीक पोयम आसात न्ही त्यो करपाच्यो. फॉर एक्झाम्पल द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रॅगन आणि फॉर एन ग्रेगरी आणि एमेंडा ह्यो करच्यो. बाकीच्यो सगळ्यो पोयमी आसात, सगळ्यो लेसनांतले सगळ्यो पुस्तकांतले टॅक्स्टांतले सगळ्यो पोयमी आसात, पण ह्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट त्या भुरग्यांनी करचें. आणि स्पेशली कितें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय तर पोयमींतल्यो लायनी ज्यो आसात एक्स्ट्रॅक्ट दितात आणि काही लायनी तांचे अंडरलायन करतात. हाजेर व्हेरी शॉर्ट क्वेश्चन्स येतात, ते स्टडी करपाचे. आणि आयडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. देर आर 5 फिगर ऑफ स्पीच, दे हॅव टू अंडरस्टँड दीस. मागीर तेंच्यांनी शिकूंक जाय त्यो. सिमिली म्हणजे कितें, रिपिटेशन म्हणजे कितें, अलिटरेशन म्हणजे कितें, मॅटाफर म्हणजे कितें आणि पर्सॉनिफिकेशन हाजो जर तांकां मिनींग कळत जाल्यार ते कशाय पद्दतीन ते आयडेंटिफाय करून बरोवंक शकतात आणि मार्क्स मेळोवंक शकतात. असो हो सेक्शन बीचो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आसा. तो 18 मार्क्साक आसा. आतां क्वेश्चन 5 जो आसा न्ही, स्पेशली वेन वी टॉक अबाउट सप्लिमेंटरी रिडर जो आसा, हातून 10 लेसन आसात. भुरग्यांनी 10 तकलेर घेवपाची गरज ना. म्हणजे तकलेन घेवन अभ्यास करूंक जाय, म्हाजो जालो ना अभ्यास, हे करपाचें उरला तें करपाचें अशें न करता ठरावीक लेसनाचेर कॉन्सन्ट्रेट करप तांच्यांनी. हय, खंयचे आतां लेसन सांगता तुमकां. कित्याक हांगासर की सगळें केलें न्ही तातूंत टायम वेस्ट, लक्षानूय उरचें ना त्या भुरग्यांच्या. ताजे खातीर तांच्यांनी कितें करपाचें, ठरावीक 2-3 लेसनां सांगता हांव. एक आसा तो द नेकलेस, दुसरो आसा तो भोली आणि तिसरो आसा तो द थीफ स्टोरी. हे 3 सादारण तेंच्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करचें. म्हणजे बिलो 4 क्वेश्चन येतात तातूंतले 2च बरोवप. बरोबर. आणि 6 मार्का खातीर म्हणजे ताका ऑप्शन आसा ताका. हय, ऑप्शन आसा. सो त्या भुरग्यांनी ओन्ली त्याच लेसनांचेर स्टोरींचेर लक्ष दिवपाचो. आनी तातूंतले जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आसात न्ही तेच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स करपाचे. किंवा टिचरांनी दिल्ले आसता स्कुलांनी, भुरग्यांकूय खबर आसता. पण सगळें लेसन केलो जाल्यार टायम वेस्ट तांचो. परत फुडलो अभ्यास करपाक मेळचो ना, दुसऱ्या सब्जेक्टा कडेन पळोवंक मेळचें ना. बॅलन्स करपाचो. आणि लास्ट मोमेंटार म्हणजे दे हॅव टू स्ट्रगल. बरोबर. आनी दे हॅव टू डू इट. आणि मार्क्स कशे तरी मेळोवपाचे आसतात. आनी हाज्या खातीर पद्दतशीर, सिस्टमॅटिकली, मेटिक्युलस जर तेंच्यांनी प्लॅनिंग केलें आनी तशें तांच्यांनी समजा ते क्वेश्चन्स काडले जाल्यार आपशीत तांचे कडल्यान हें जातलें. वेन वी टॉक अबाउट लेसन्सांचें सुद्दां तशेंच आसा. त्या लेसन्सांतले वॉकेबुलरी वर्ड्स आसात ते 2 मार्का खातीर येतात. तर प्रत्येक हेतूंतले जे इम्पॉर्टंट 5 वर्ड्स काडले तांच्यांनी आनी हॅविंग सिमिलर मिनींग अशें तांच्यांनी काडले न्ही आनी स्टडी केलें ते इजिली 2 मार्क मेळूंक शकता. भुरग्यांनी कितें करपाक जाय, पयलीं 33 मार्क्स म्हाका 100रांतले मेळटले हाजे कडेन लक्ष न दिता प्रत्येक मार्क म्हणजे प्रत्येक क्वेश्चनांतले समजा 3 मार्काचो क्वेश्चन आसा तातूंतले म्हाका 2 कशे मेळटले हाची स्टडी केली. क्वेश्चन वायज स्टडी करीत गेलो ना डेफिनेटली भुरगीं न्ही अशे थोडे करून गॅदर करून मोर दॅन 40-45 मार्क्स घेवं शकतात. अशें सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग दिसता की आपण इंग्लिशीत पास जावचो वचूच शकता, डेफिनेटली वचूं शकता. कारण इंटरनल मार्क्सूय आसतात. बरोबर. समजा त्या भुरग्याक क्वेश्चन पेपरान आउट ऑफ 80 30 मेळ्ळे, डेफिनेटली ताका आनी 15 ते 20 मार्क्स मेळटात ताका इंटरनल मेळटा. सो दे कॅन डू इट. म्हणून ते मुद्दम इंटरनल मार्क्स जे दिल्यात न्हय ते स्कोरींग करपाक लागून. सो इंटरनल मार्क्स आणि संपूर्ण वर्षभराक त्या भुरग्याचो अभ्यास जाता. म्हणजे फक्त एकाच परीक्षे खातीर हे करता, संपूर्ण वर्षभर अभ्यास. आणि थोडे पोर्शन असल्या कारणान न्ही भुरग्यांचो अभ्यासूय जाता तसो. ओके. कळ्ळें. आनी हो ताचो तांकां फायदो जाता. फक्त आतां कितें जाता बिलो एवरेज जी भुरगीं आसात म्हणजे पास जावपाची शक्यता कमी आसता तांच्या भितर चड फियर आसता. आणि एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आमकां हीच भुरगीं पास जाल्ली जाय आसतात. हीच भुरगीं पास जावंक जाय खरी. खंयचोच भुरगो फाटीं उरूंक जायना. एवरी चायल्ड, एवरी लर्नर, एवरी स्टुडंट हॅज टू गो हेड. तो फुडें वचूंकूच जाय ताणें फाटीं उरूंक जाय. एकदां समजा फाटीं तो उरलो न्ही काय मागीर तो डिस्करेज जाता. सो
बरोबर. भुरग्यां खातीर अशेंच प्लॅनिंग जाय असो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वायज स्टडी करपाक जाय तेंच्यांनी. ओके सर ताज्या उपरांत सेक्शन सी आयलो. सेक्शन सी हो जो आसा न्ही तो 16 मार्क्साचो आसा. आज सेक्शन सीन कितें जाता ग्रॅमॅटिकल पार्ट असल्या कारणान न्ही इट्स लायक अ मॅथ्स. मातशें सुद्दां चुकलें जाल्यार रॉंग तें कळ्ळें न्ही. म्हणून तांच्यांनी भरपूर काळजी घेवपाक जाय. आनी हांवें ओदळ म्हटलां तशें क्वेश्चन वायज जर स्टडी करशीत 3 मार्क्साचो क्वेश्चन घेतलो अशी एग्जाम्पलां घेतली. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 7A जो आसा सेक्शन सीतलो तो 3 प्रकारान विचारतात. एक फील गॅप्स म्हणजे फील इन द ब्लँक्स विचारतात आनी सब ब्लँक्स दितात. दुसरो दितात तो ओमिटेड वर्ड्स म्हणजे 6 सेंटेन्सीस दितात भितर एक वर्ड ओमीट केल्लो आसा. यू हॅव टू लोकेट वेर द वर्ड इज ओमिटेड तें चॅक करपाचें. आनी तिसरो एक पॅरेग्राफ दितात वेर द चायल्ड हॅज टू स्टुडंट हॅव टू एडीट करपाक जाय. 6 जाग्यार खंय तरी एरर्स केल्ले असतात त्यो ताणें सारक्यो करपाक जाय. म्हणजे ह्यो गोश्टी आहात ना ते शिकपाक ज्या भुरग्यांनी खरोखरच 5वी 6वी 7वी मेरेन जे ग्रॅमर शिकला हेंच फुडें टेस्टींग हांगासर जाता. आनी म्हणून ते वर्ब्स सगळे मिनींगफूल सेंटेन्स फ्रेम जावपाक जाय ते असो वर्ड आसूंक जाय तो कळ्ळें न्ही. तर अशा प्रकारे हो तेतूंतलो एकच क्वेश्चन येता ह्या 3 प्रकारांतलो. क्वेश्चन 7B जो आसा तो मॉडल्स आसा. मॉडल्स हे 2 प्रकारे विचारतात. एक म्हणजे एक सिच्युएशन दितात ते कळ्ळें न्ही आनी 3 मॉडल्स दितात आनी ताजी सेंटेन्सां तुमी फ्रेम करा म्हणून सांगतात. तर त्या भुरग्याक सिच्युएशन पयलीं कळपाक जाय. ही हॅज टू रेकग्नायज द सिच्युएशन फर्स्ट अंडरस्टँड दॅट सिच्युएशन वीथ अदरींग दॅट सिच्युएशन ही हॅज टू फ्रेम. जर समजा सेंटेन्स ताणें सारकें केलें मॉडल वापरून ते कदाचित रॉंग जावं शकता. कदाचित ते एप्लिकेबल त्या सिच्युएशनाक आसूं शकना म्हणून ते रॉंग जावं शकता. भुरगीं केन्ना केन्ना विचारता सर हें म्हाजें रॉंग कित्याक जालें कित्याक त्या सिच्युएशनाक धरून नासता तें. तर भुरग्यांनी लक्ष दवरपाक जाय की सिच्युएशन पळोवपाचें ताजेरूच तें सेंटेन्स तयार करपाचें. अशी 3 मोये दिले आसतात. दुसरो म्हणजे कितें दुसरो टायप आसा तो 3 सिच्युएशनां दितात आनी मॉडल तुमकां जाय तें वापर कळ्ळें न्ही. जशें शाल शूड किंवा शूड कूड वूड कॅन अशी ती मॉडल्स आसात. ही तांकां तांचो मिनींग कळत न्हय जाल्यार अवश्य ती बऱ्यापैकी फ्रेम करूं शकतात. भुरग्यांचें कितें जाता ते मॉडल्सूच समजना तांकां आनी मागीर फ्रेमींग कळना. आनी सेंटेन्स बरयल्या उपरांत मॉडल तुवें यूज केलें त्या भुरग्यान यूज केलें जाल्यार तें अंडरलायन करपाक जाय. ही भुरगीं खूब फावटी अंडरलायन्स करनात. मार्क्स ना जावं शकता न्ही. सो दे हॅव टू सी दॅट द मॉडल शूड बी एक मॉडल 3 सिच्युएशन आसात 3 डिफरंट मॉडल्स यूज कर. एकूच वापरप ना परत हो 3 मार्काचो क्वेश्चन आसा. ओके असो दुसरो एक क्वेश्चन आसा म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सीस डू एज डायरेक्टेड म्हणून एक क्वेश्चन येता. तो 4 मार्कां खातीर आसता. ह्या 4 मार्कान भरपूर ग्रॅमर आसा. पण भुरग्यांनी जर फाटले पेपर जर रिफर केले जाल्यार खंयचे विचारतात हाचे कडेन जर लक्ष दिलो न्ही जाल्यार ते इजी मार्क मेळूं शकतात. पेपर सोडप म्हत्वाचें आसा न्ही. लायक चेंज द वॉयस एक्टीव टू पॅसीव पॅसीव टू एक्टीव हें ताका कळपाक जाय. तशें परत चेंज द डिग्री लायक पॉझिटीव डिग्री ऑफ कंपॅरिजन कंपॅरेटीव डिग्री ऑफ कंपॅरिजन आनी सुपरेटीव डिग्री ऑफ कंपॅरिजन हें ताका कळपाक जाय इंटरचेंज करपाक. एक भुरग्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय हो जो क्वेश्चन आसा न्ही हो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर ताजो मिनींग बदल्लो जाल्यार तें सेंटेन्स रॉंग. मिनींग शूड नॉट चेंज. मिनींग बदलूंक जायना ट्रान्सफॉर्मेशन आसा. अशे अनेक तेतून ह्या टॉपिक्स आसात. रिरायट युजींग ऑल दो नो सुनर देन न्ही. भुरगीं देन हो शब्द एकदां खुबदां चुकीचो बरयतात. एरर जाता थंय. THEN बरयलो न्ही काय ते सेंटेन्सूच चुकले. तो THAN आसा ह्या भुरग्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. सो एज सून एज मागीर इन स्पायट ऑफ बिईंग काय हॅवींग वापरून सेंटेन्सां कशी करपाची. मागीर यू अनलेस इफ कंडिशनल क्लॉजीस आसतात सो दॅट हातूंत ग्रॅमॅटिकल जो पार्ट आसा तो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा न्ही. तो तांचे कडेन लक्ष दिवपाक ताणें भुरग्यांनी लक्ष दिवंक जाय. 2 आणि 2